कोकणा तुका आमी तरी मोगामी तुझो करता पोळिवणो तुका केदाळा रे आमी पातिता तुझे तीर बसता मागितो तुझ्या उतरा प्रकार सो नादो मरण बोळिंचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागी वचू आमी तुझी दया समुद्रा जिविताची देखून ना तुका आमी तरी मोगामी तुझो करता पोळिवणो तुका केदाळा रे आमी पातिता तुझे तीर बसता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. तुमची सोवे असो. भाऊ बहिणीनो, आज आम्ही आमच्या सर्व सरून गेल्ल्या भाऊ बहिणींचो उगडास काढता. कालच्या दिसा आम्ही सगळ्या संत भक्तांची परब केली आणि आमची आशा सक्कड आम्ही त्या एकतरान वचून पावूंक. देखून जी आमची भाऊ बहिणी जावंक पुरो आमचीच आवय बापूय, आमचीच भाव या भयण, आमची भुरगीं, आमची शेजारां चड करून उगडास दवरया अख्ख्या पवित्र सभा. कित्याक पवित्र सभेंत आमी सगळीं भाव आनी भयण आनी आमी फाती येता सर्गींचे राज आमकां सकटांक देवाच्या भुरग्यांक तयार करून दवरलां तें. आनी खंयच्याय कारणाक लागून जावं पुरो पातकाचें मूळ हाका लागून आमची भाव भयणी ह्या सर्गींच्या राजाक वचून पावूंक नात. पवित्र सभा आमकां शिकयता आमचें मागणें देवा थंय पावता आनी तांकां बेगीनच सर गुन्यांवांतलें निवारून या शुद्ध करून नितळ करून देव आपणा थंय घेता म्हणून. देखून एक घडीभर आमच्या मुतीक हाडया सगळ्या आमच्या भाव भयणी. कित्याक आतां आमी हांव पातकी म्हूण आमचो गुन्यांव वळखून घेतना देव तांचोय गुन्यांव माफ करूं दी आनी तांकां सर्गींच्या राजांत घेवं म्हूण मागया. आमच्या पातकाची दुखदण सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो व्हड अपराध. ह्या बसो बगे सदांच संकवार म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका
प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी ऐक. मेल्ल्यांतलो जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवसो अदीक थीर कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता ससनाच्या ससना. योबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ योब म्हणालो, हा ही म्हजी उतरां कोणेपुणी बरोवन घाल्ली जाल्यार लोंगटाच्या इरण्यान फातरार कांतोवन तांतू शिसे वतून एका स्मारकाचेर ती कंसोवन शाश्वत केल्ली जाल्यार म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा, तो शेवटी ह्या भुमी तळार उबो रावतलो. इतलें हांव जाणा. हांव नव्यान जागो जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागींच बसयतलो. हेच म्हजे कुडीन हांव ताका देखतलो. जाका हांव देखतलो आसा तो म्हजी पक्षा घेतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्याक न्हय, ताकाच हे देखतले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजे तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाक हांव भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो आदार कोणाक हांवें कांपूंक जाय? श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवंक. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे सत्रे मुखार हांव येतां. तुजे मुखामळ म्हजे तावन लिपय नाका. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जय 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 सर्वेस्पराचे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. सांजुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपलो कुरीस वावून कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणटाले ते सुवातेक बायसन गेलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार मारलो. त्या शिवाय ताचे सोवे हेरां दोगांक हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगत कुर्सार जोडले. हेने जेजूची आवय, ताचे आवयचे बहीण क्लेओफासाची पतीन मरी आनी मागदालाची मरी ही सर्व ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली.
आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून म्हळें, बाये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडूंक जाय आसलें तें सकट घडलें म्हणसना जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका ताण लागता. आंबट वायन भरलेलें एक आयदन थंय आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या आंबट वायनान बुडयलें आनी एका हिसोपाचे बडयेक लावन आपल्या वोंटाक धरलें. जेजून तो वायन सकराक सक्तस संपदलें म्हळें आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. देवाचे उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव ल्हान आसतना म्हज्या इगर्जेंत एक मालगडी एक टिचर आसली, रिटायर्ड जाल्ली. आनी आमकां आलता भुरग्यांक सगळ्यांक इगर्जेच्या लागसारत आसल्या सिमेस्त्री लागीं जावं पुरो हर एका आयतारा आमचे भुरग्यांची सॉलिडॅरिटीचे मिटींग जाल्या उपरांत ह्या हप्त्याच्या मदें आमी सदांच्या मिसा गेल्ल्या वेळार ती आमकां सिमेस्त्री लागीं आपोवन व्हरून म्हणटाली, आतां एक 3 नांवान बरये, एक आमच्या बापा, एक आनंद बापा, आमच्या सगळ्या सरल्ल्या भाव भयणी खातीर मागया म्हणून आमच्या कडल्यान मागयताली. आतां त्या काळार म्हळ्यार आतां वर्सां जालीं, मस्त वर्सां जालीं. त्या वेळार आमकां भुरग्यांक हिचे कितें किरकिरे ये, पूण जाल्यार तिणें सांगिल्ल्या खातीर म्हूण आमी मागताले. आतां तिणें केल्ल्या त्या बऱ्यांतल्या बऱ्या शेगुणाचो आमकां उगडास येता. कित्याक एक 30-40 वर्सां पयलें जर तर ह्या टिचरीन आमकां पवित्र सभेची एक बऱ्यांतली बरी शिकवण आमकां ल्हान भुरग्यांक दिल्ली, आमी तिका खरेंच वाखाणूंक फावो, जावं तिचो आत्मो सलवार आयच्या दिसा. भावयनो, त्याच कारणा खातीर आमी ह्या फांत्या फुडें ह्या इगर्जीन जमल्या. आमकां आमच्या भाव भयणींत हांवन, आमच्या मालगड्यांत हांवन, आमच्या आदल्यांत हांवन भावार्थाचें देणें मेळना. आनी आमचो भावार्थ आमकां शिकयता जेजू मेल्ल्या मोदें देवलो. म्हळ्यार सगळ्यांक सर्गींच्या राजाक उंच उबारच्या खातीर तो किरकोळ जाल्लो मनशा, देवाचो पूत तो आसलो मनशा पूत जाल्लो. आमच्या मदें येवन किरकोळ जावन आमकां ताणें आमच्या नीज सैंबाक, म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं म्हणल्या सैंबाक उबारच्या खातीर तो मेल्ल्या मोदें देवलो. आनी हाचो आयच्या दिसा आमी उगडास करता. आमकां देवाचें उतर शिकयता, जेजू कश्टालो आनी मेलो, पूण 3ऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत उठलो. हातूंत जेजूच्या मरणांत आनी पुनः जिवंतपणांत आयच्या ह्या दिसाचो गुटाट आपला. जेजू कश्टालो आनी मेलो. मरण आमकां सांबाळ उगडास करून दिता. मरण जावन आसा पातकाचें कारण. पातकांतावन मरण आयलें आनी हाका सोलवय जाल्यार जेजूनच येजय पडलें. आनी पातक आमकां इतल्याक व्हरून पळयता मरणा पर्यंत. पूण पातक आणकी थोड्या फावटी आमी म्हणटा ओडण्यो, थोड्यो संगती एक पांक आसल्या बरी, तें पातक आणकी आमकां सोडणो दिना. तें पातक मनशाक सोलवयलां ताणें, जाल्यारय आणकी तें सोडणो दिना. आमी आणकी देवा थंय वचून पावाना अशें म्हणल्या बरी. म्हळ्यार आमच्या पातकाची ओडणी तितली आसली. आनी हाका लागून जेजूच कश्ट जाता आनी पातकाक चलवयता. आनी ह्या पातकाचें मूळ म्हणयत आणकी थोडें उरलां. कालच्या दिसा आमी सगळ्या संत भक्ताची परब केली, पूण जावं पुरो आमच्या कसल्याय अस्कतकायेक लागून आमी आणकी त्या शेवटाक वचून पावूंक ना. कित्याक पातकाच्या कारणाक लागून जाल्ल्या कसल्याय गुन्यांवाक,
कसल्याय अस्कतकायेक आमी त्या शेवटाक वचून पावूंक ना. हो एक इल्लोसो थोडो नकारात्मक कितें विशय म्हूण येत. पातक आनीकी उरलें गाय आमचे थंय जावं. पूण ताच्या की एक सोबायचो विशय आसा. जेजूस म्हणटा, जसो म्हजो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशें तुमी जाया संपूर्ण. पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां आयकूंक मेळटा, जसो हांव पवित्र तशें तुमी जाया पवित्र. कित्याक देव जावन आसा पवित्र आनी ताचे थंय आमी वचून पावा जायताल्यार आमकां शुद्ध केल्लीं जावंक जाय, आमी पवित्र जाल्लीं जावंक जाय. देखून हें एक मॅट आमकां शुद्ध करून देवा थंय व्हरून पावोवच्याक. देखून आयच्या दिसा आमी आमच्या सरल्ल्यां खातीर कित्याक उगडास, सरल्ल्यांचो कित्याक उगडास करता? ती देवाच्याच कुशेन, देवाच्याच इच्छेन सगळीं पवित्र जावं आनी ताच्या तो आसल्या थंय ती वचून पावूं म्हणली आशा. आनी आसो धाकलो जेजूचें सजीवंतपण. जेजू कित्याक मरूंक जाय आसलें? आमकां पातकांतली सोडोवच्या. जेजू कित्याक जिवन जावंक जाय आसलें? आमकां त्या सर्गींच्या शेवटाक पावोवच्या. त्या भायर भाव भयणीनो, पवित्र सभा आमी म्हणटा, आमी एकवटाची, आमी एकताराची मनशां, सगळीं आमी एक. आमच्या आदल्यांक हे भाग जावंक पुरो खंयच्याय अस्कतकायेक लागून, तांच्या खंयच्याय गुन्यांवाक लागून मेळोवंक ना जावंक पुरो. देखून आमी आज पळय तुमच्या जायत्या आमच्या भोंवतणीच्या संभ्रमांनी जावंक पुरो एक काजार, जावंक पुरो एक रोस, जावंक पुरो एक बर्थडे, या कसलोय जावंक पुरो, आमची कुटुंबाची आयली म्हणटा आसतना आमची तोंडां फुलतात, आमची तोंडां संतोसतात. पूण थोड्या बोटी जावंक पुरो आमच्या भोंवतणी हांगा खंय एक फंक्शन आसा, कोण एकलो 5 मिनटां 10 मिनटां वेळ करून येवन पावलो म्हणटाना आमी कित्याक वेळ करून आयलो म्हणटा आसतना, ओ हांगा ट्रॅफिक जॅम आसलें, म्हाका येवंक गळाय जाली, हांव शिरकालो, हे आनी कितें असकत काय, म्हजी गाडी पाड जाली. आमी म्हणटा अडकळ्यो. पूण ती अडकळ जिखून ह्या संभ्रमाक आयले म्हणटा आसतना आमची तोंडां फुलतात. आळ्या म्हजो मनीस आयलो, आमची मनशां आयलीं. तशेंच आमच्या आदीं गेल्लीं, सर्गार गेल्लीं, ती आमच्या येण्याक राखून आसात. पूण आमच्यो अडकळ्यो जावंक पुरो, आमच्या पातकाचें मोल आमी तें दिवंक आसा. तें दिल्या शिवाय आमकां शुद्ध केल्या शिवाय तें करचें कोणें देवानच. देखून आमी आमच्या आदीं सरून गेल्ल्या भावा भयणीचो आज उगडास करता. देव सगळ्या आमच्या भाव भयणी तांच्या पातकांत हांव ह्या पातका कारण जाल्ल्या सगळ्या संगतींत हांव शुद्ध करूं आनी तांकांय सर सांता भक्तांच्या एकवटांत एकतरांत व्हरून पावूं, हें जावन आसा आमचें हर एकल्याच्या आयत्या दिसा मागणें. चड करून आमी काणिकेच्या पयली आमच्या भावार्थ्याची बसा भावार्थ्यांची मागणी आमची भावार्थ्यांची मागणी करता हांव. आज चड करून आमच्याच खासगी इराद्या खातीर म्हळ्यार जायत्यांनी आमच्या मदल्या तांच्या मालगड्यांचो उगडास करून मिसां दिल्लीं आसात. पूण ताच्या की चड करून वर्तें जावन तुमी हांगा हाजीर जाल्लीं आसात. देखून ह्या घडये पवित्र सभेची इराद्या सांगाता आमची दर एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपले मिसां बावार्थान बरवश्यान आनी मोगान जियोवन स लोकांक बावार्थ आनी बरवसो दिवचे तसले जिवीत जियोवंक उजवाड दी म्हण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ले काम आनी मिसांव जबाबदारेन करूंक, लोकांच्या बरेपणा खातीर गरजेची कामां हाती धरूंक आनी दुबळ्या लोकां पसत वावरची मेटां काडूंक कृपा आनी आदार दी म्हण मागता हांव. आमच्या पिडेस्त भावंडांचेर तुजी काकुल्त आनी दया दाखोवन तांची पिडा हाळू कर, कश्टांतल्यान तांकां बचाव कर आनी तांच्या जिवितांत बरवशाची किरणां फांकय म्हण मागता हांव. मरण पावल्यासर आमच्या भावंडांक ससनाचो विशय फावो कर
आंश बडव्या आणि संत भक्ता सांगता बापाची महिमा गावचे बाग तांकां फावो कर आणि तांच्या सहसुखींक बोगसणे फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. ह्या मेजा बोवारी हाजीर जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान दी. आमची जिणी पुन्हा जिवंतपणाक साक्ष दिवचे तसली जाव म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. परत्यान आमच्या कुटुंबाच्या हरियेकल्या सरून गेल्ल्या सांद्याचो उगडास काडया. मोगळा जेजू, तूं जावन आसाय जिवीत आनी जिवंतपण, आनी ह्या भरोश्या काल हांगा आमी जमलेली आसांव. सगळ्या आमच्या सरून गेल्ल्या भाव भयणींक सासणाचो विशेव तूं दी आनी तांकां तांचें कितें उणेपण आसलें तें माफी करून सर्गेंच्या सुखांत वेगींच घे म्हूण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पवित्र नांवा मोरिफात. आमेन. सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू उण्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तकले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणीक आमच्या जिणेच्या पृथ्वीच्या सभा सरस्पर मानून घे. भोव खनवळ्या बापा, आमचे पसो जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपले अगणित मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचे नव्यान करता. तांतू आमी तुका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक ताच्या वैभवांत दयेन घे म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. व यश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण. ताचे उद्देशें देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so gut परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदोवन मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये संगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर केवून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या आमचेतांव तशें आमची पथकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. स्वर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बोरवश्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांत म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्लीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजांत म्हज्या भुगतां भंय जेवणाक तुज्या. ये जेजू, काळजांत म्हज्या भुगतां भंय जेवणाक तुज्या. सुम्या जेजू, स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या. रक्तामसांत तुज्या म्हाका दादोस कर तूं. जेजू म्हज्या सामारियाचे ते परकी स्त्रिये दाखयले ते जिवे उदक. तुजे तांदूळ मारता जरूदकाची तानेल्या आमची तानबागोची. ये जेजू, काळजांत म्हज्या भुगतां भंय जेवणाक तुज्या. ये जेजू, काळजांत म्हज्या भुगतां भंय जेवणाक तुज्या. सोम्या जेजू, स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या. रक्तामसांत तुज्या म्हाका दादोस कर तूं. जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो संस्कार आमी आतां संभ्रमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार.
सो रूपकारी वाचा आनंदासो सगादायची बाळदेवासो ताच्या श्रुतांतू नितळ केलो हे मुजी गाया मुजी आशा मुर्नुतारोका हरी दिसा हे मुजी गाया मुजी आशा मुर्नुतारोका हरी दिसा पुत्रा सोमे आमकां मोरी आशीर्वाद बघेन पूर्वी आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन.